सेक्रेटरीच्या सगळ्यांच्या बरोबर ऑलरेडी अलर्ट केल्ले आसा आमी फॉर द एअरपोर्ट रेल्वे स्टेशन हाजेर सगळी कडेन अलर्ट केल्ले आसा. निश्चितच आमकां जी सेंट्रल गायडलायन आसतली ती फॉलो करतली. ती इंटरनॅशनल पॅसेंजर्स जे गोंयांत येता ताचेर लक्ष दवरून आसा आनी ताच्या खातीर लोकांनी बी तेच्या पासून प्रिकॉशन्स घेवची. भायरसून जो भायल्या स्टेटींतल्यानूय कोण येता हांगासर ताका थोडोसो तेच्या पासून प्रिकॉशन्स सगळ्यांनीच घेवपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता निश्चितच सगळ्या गोंयकारांनी हेची काळजी घेवची. सो तार रिवराचे खूब जाय कचरो बी उडयता पण हेजेर तुमी कितें आनी तो आतां हांगा कसो वता तार रिवरान कचरो म्हापशाकारांनी उडोवंक जायना. सो आतां सनबर्न पार्टी म्हणटा लिमिटेड हितून जातली म्हणटा अनाउन्स करता म्हटलं स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट करता तो जाला फक्त बरें तेका कोड कोणी करूनच नाही परत हे केला आमी जाता तितके म्हणजे कोड लागच्या पयलीं आमी कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड हाडटा आणि पयलो टेंडर केलो फक्त कोणी कोट केलो ना. आतां दोग जाणांक सांगला कोट करपाक रवींद्र भवनाचे लागीं रवींद्र भवनाच्या त्या जागेचे उरला. दुसरो सनबर्न पार्टी म्हणटा लिमिटेड एंट्री जातली म्हणटा ते ट्वीट केला तेंच्यांनी. हे पळय परत एकदां सांगता हांव एखाद्या ल्हानशा जागेर खंयच्या तरी पार्टीक सनबर्न कोणी तरी नांव दिलां आसतलें. सनबर्न फेस्टिवल जे बीग जागेन व्हडलें फेस्टिवल जातालें पळय रे तें फेस्टिवल जावचें ना. तुमी समजून घेयना कोण तरी फाल्यां सकाळीं खंयची तरी बारीकशी पार्टी ऑर्गनायज करून तिका नांव दिता आसतलें जाल्यार तो तेंचो इव्हेंट. न्यू इयराक काय